मागो तुझे समोर भेटो तुका बलिदान सोल्या एका मौनान तुका ताळेल्या तुका भुकेल्या पोस्तुच्या रक्ता मासा बहु सुंदर सोम्या तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरात आयल्या मागो तुझे समोर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्ता ते मोगाच्यानो आयच्या दिसाचे दोन्ही वाचपां सता आनी निती गती झुजतेल्यांचेर आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवीत मांडून हाडचेल्यांचेर कश्ट दोगदून येवची साहस म्हूण सांगता. आयच्या पयल्या वाचपान देवाचें उतर लोकांक कळीत करून तांची पातकी जिणी बदलूंक उलो दिल्या जेरेमिया प्रवादी कश्टूंचें आनी आयच्या शुभवार्तेंत कितें सूख म्हूण दाखोवन दिल्ल्या सानीक दाता जुवांक जिवशी मारच्या विशयांत आमी आयकता. तर मोगादानो देव आमचे सवय आसल्यार आमी भिवची खंयची गरज ना कित्याक तो आमकां एक पितूळची एक गट वणूत करता. देखून ताच्या उतरा प्रमाणे जिवीत मांडून हाडूंक आनी सतान नितिगाची झुजूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. म्हज्या भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन पावते बरे वांटो घेवच्या खातीर आमची पदकां वळखून घेवया. सांगता म्हणया हांव पातकी सर्पदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून संतां मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. कार्मेलीक सगळ्या देवदूतांनी आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकुळट कर सोम्या काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोमिया काकुळट कर सोम्या काकुळट कर. प्रार्थुया. काकुळदारा देवा आमी भोव असक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उडास करतना तिचे विनवणेन आमचे असतकायेन आमकां बोल दे म्हण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हण आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. याजकांनी आनी प्रवाद्यांनी अधिकाऱ्यांक आनी सगळे पदजेक म्हणलें ह्या मनशाक मरणाचे फर्मान फावो. ताणें ह्या शारा विरोध प्रवाद केला. ताच्याच कानांनी तुमच्याच कानांनी
तुम्ही तें आयकलां. पूण जेरेमियान सगळ्या अधिकाऱ्यांक आनी सगळे पोरचेक जाप दिली. ह्या मंदिरा विरोध आनी ह्या शहरा विरोध तुमी आयकली ती सगळीं उतरां प्रवाद करून सांगूंक सेरेस्पुरांस म्हाका धाडलां. देखून तुमची साल आनी तुमची कर्तुवां सारकी करा. सेरेस्पुरा तुमच्या देवाचे उतर आयका आनी जी विघ्नां आपूण तुमचे धाडटलो म्हूण सेरेस्पुरान सांगिल्लें ती तो धाडचो ना. पूण हांव जाल्यार तुमच्या हातांत पडलां. तुमकां बरें आनी सारकें दिसता तें म्हाका करा. पूण एक मात मतीन दवरा, तुमी म्हाका जीवशी मारता जाल्यार तुमी निरापराधी रगत तुमचेर ह्या शहराचेर आनी ताच्या निवासाचेर हाडटल्यात. कित्याक ही सगळीं उतरां तुमच्या कानार घालचे खातीर सेरेस्पुरान खरेंच म्हाका तुमचेशी धाडलां. तेन्ना अधिकाऱ्यांनी आनी सगळे परजेन याजकांक आनी प्रवाद्यांक म्हणलें, ह्या मनशाक मरणाचें फर्मान फावो न्हय. सेरेस्पुरा आमच्या देवाच्या नांवान तो आमचे कडेन उलयला. पूण जेरेमियाक सफनाच्या पुता आहितमाचो आदार मेळ्ळो देखून ताका जीवशी मारचे खातीर ताका लोकांच्या आदीर केलो ना. देवाचें उतर. देवाचे वडकार. तुजे वडे दायेन म्हाका आयक देवा. तुझे वडदयेन म्हाका आयक देवा. उपरांत रोमोल्या म्हाका आद दिवन उबार. दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. दर्याच्या गुन्यांतलो म्हाका वयर काड. लारांनी म्हाका वोन व्हरूंक दिनाका. समदिरान म्हाका ग्रासूंक सोडिनाका. पाताळान म्हाका गिळोवंक निर्मिनाका. तुझे वडदयेन म्हाका आयक देवा. हांव देवा निर्भागी आनी सदां दुखेस्त. म्हजी सोडवण कर म्हाका उबार. गितां गावन देवाचें नांव हांव वखणतलो. अर्घ स्तुती करून तुजी महिमा वर्णितलो. तुझे वडदयेन म्हाका आयक देवा. हें पळोवन दुबळी धाकटी संतोशतली. देवदर्शन आशेतली. काळजां नव्या रुपान भरतली. कित्याक सेरेस्पुर दुबळ्या धाकट्यांची मागणी आयकता. कोड्यार आशिल्ली आपणाची तो बेफारवा करिना. तुझे वडदयेन म्हाका आयक देवा. निती पासो दगदनी भोगतले कितली बागी. सर्गींचे राज सांचे. सर्वेस्पर तुमचे सोभे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेव्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजूची कीर्त हेरोदू उपाराच्या कानांत पडली. तो आपल्या कारभार्या लागीं म्हणालो, हो स्नान तर जुवांस जायजे. तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला. देखून ताचे थंय आचार्या करचो हो पदवय जिव्यो जाल्यात. हेरोदीन आपल्या भावा पिलिपाचे बायले हेरोदियासाक लागून जुवांक कैद करून बंदेंत घाल्लो. कारण तुवें तिका दवरून घेवचें सारकें न्हय म्हणून जुवावन ताका सांगलें. हेरोद ताका जीवेशी मारूंक सोदतालो. पूण लोक जुवांक एक प्रवादी म्हणून मानतलो जाल्यान ताका तो भियेतालो. उपरांत हेरोदीच्या जल्मा दिसा हेरोदियासाची धूव सायरा मुखार येवन नाचली. हेरोद इतलो खोशी जालो की आपणा लागीं विचारलेलें कितेंय जावं आपूण तिका दिता म्हणून सापत घालून सांगी लागलो. पूण ती आपल्या आवयचे शिकवणेन अशें म्हणाली,
स्नान जाता जुवांचे शीस एक तमकांत घालून म्हाका हांगासर हाडून दी. हें आयकून राय कंतिश्ट जालो, पूण आपले गल्ल्या सपुताक लागून आनी जेवणाक बसलेल्या सैऱ्या मुखार दक्षिणेक पडोवन तिणें मागल्लें दिजे म्हणून ताणें फरमायलें आनी जण धाडून बांदेंत आसल्या जुवांचे शीस कापयलें आनी ते एक तमकेंत घालून चलयेक हाडून दिलें. तिणें तें आपल्या आवयक व्हरून दिलें. उपरांत जुवांच्या शिसांनी वचून ताची कूड मातयेक पायली आनी येवन जेजूक ती खबर दिली. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, निर्धार आमचे थंय 2 तरांचो निर्धार आसा. पयलें आमी वायट काम केल्या उपरांत हेरांनी आमकां तिदवण करतना आमी रागार पडचे आनी ताका प्रतिवोध दाखोवचे, ह्यो पयलो निर्धार. आनी दुसरो निर्धार जावन आसा आमी वायटाचें काम केल्या उपरांत हेरांनी आमकां बूद वा तिदवण सांगतना आमची जिणी परिवर्तन करून बऱ्या वाटेन चलचें. आयच्या वाचपांनी तेंच आमकां आयकूंक मेळटा. आयच्या शुभवार्तांत हेरोद राय ताच्या भावाच्या बायले खातीर ताच्या भावाक जीवेशी मारता आनी ताच्या भावाची बायलेक ताची पतीन स्विकार करता. आनी हें वायट म्हणून स्नान जाता जुवांव हेरोद रायाक म्हणटा आनी हेरोद राय म्हणटा स्नान जाता जुवांव हेरोद रायाक म्हणटा तुजी जिणी बदलावण करून मन परिवर्तन करून बऱ्या वाटेन चल म्हूण ताका आपोवणें दिता. पूण हेरोद राय हाका स्नान जाता जुवांवचे रागार पडटा आनी स्नान जाता जुवांवक जिवेशी मारता. आयच्या पयल्या वचपांत जेरेमिया प्रवादी ताच्या ह्या जाकांक आनी लोकांक तांची जिणी बदलावण करून तांणी करचें सूख म्हूण तांकां सांगून तांची जिणी बदलावण करून बऱ्या वाटेन चलोवंक आपोवणें दिता. पूण लोकांक आनी ह्या जाकांक जेरेमिया प्रवादाचेर राग आयल्यार तांची जिणी बदलावण करून बऱ्या वाटेन ते चलतात. मोगाच्यानो निर्धार आमचो. आमी आमच्या कुटुंबांत समाजांत आनी हेर तरांनी आमी वायटांत पडटना आमकां तिदवणी करतना वा बूद सांगतना आमी हेरोद राया बरी जातांगी वा जेरेमिया प्रवादाचे याजाक वा लोकां बरी जातांगी. निर्धार आमचो. देखून आमी जेजूची खरी भुरगीं जावन ह्या समाजांत आनी कुटुंबांत बरो निर्धार घेवंक जाय अशी कृपा ह्या मिसा वेळार मागून घेवया. Bundita tuja hatan somya Svikar tu maka mogar mujadanya Hare muso hawas bedonita Sewas moce duka moga samarbita Bapa amchukaniko Undo ariwan tuka bedoso Bapa amchukaniko Undo ariwan tuka म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर देव मानून घे.
देवा सर्गींच्या बापा मोनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आमकां मयेतान जल्म घेतना तिचें आमकारपण विबाडूंक ना, पूण विचित्र तरान तें पवित्र केलें. आपले घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची बेटोणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक देन वासोया. वयशाली करून फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं आज आपोवंत म्हणून वळखून आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आमकां मुरी असो भक्तीन आमी आज उडास करता आनी तिचें दिन वाचण्याचें गीत गावून तुजी कणवळाय आमी वाखणटा. शेकान शेक प्रितुमीचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता. सोरकळी मनशां थंय कितली आपरिमी तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळासो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशीन देवदूतांचो दरबार संतोशान तुका वाखणटा. सरकार तांचे वाखणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती म्हणटा. Păvitru, 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 dălbaransul सर्वेस्पोर्tu, ani sarvalat chavai bavan, sergit cei, सर्वेस्पराचे नाव येतात काचे, सर्गीत काचे. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या दडोनी देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सिमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसान दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसान दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी ससणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावट तसो गोट परगटोया. Sumia Jesu, तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन पो आम्ही परगटा. तुझ्या येण्यात सौम्या जेसू आम्ही अद्रेता. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक
आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आगे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पोवे सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बाप्पा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळ्या याजकी वर्ग बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मुरे देवाचे माये सांगाती, सांज तिजो पती, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळीं तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू तोय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदा बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देव जावन आसा आमचो बाप आनी समेस्त आमी ताची भुरगीं असल्या बावडतान आनी प्रितीमोगान जेजूनच शिकयल्लें मागणें सांगता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां दाळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतल्यान आनी खोटेपणांतल्यान आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशे नत्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां मेळय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय समिया पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी येवकोटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मगस गुर्त जावन एकामेका शांती दियात. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आबळे ही देवाची सेळी आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त संवसाराचे आनी आमचे पाप करता तो ताच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपयल्यांत आज आमी समेस्त सुभागी. सुम्या तुमी देवचे भागवण हामोन तुज्या उतरान आमकां भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये
तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Pesagora, vandanie Krista. Swagat, swagat, Sergiraya, Durbolya Kalzambocha. Jivo undo, tu jivitai, Pascalcia pasando, Magaraptai, Prakashit suryotum, Uswar fantai, Jivit moje, Nandan kaltai, Jivita guvara, Gulpe sagora, Vandan ye Krista. Swagat, swagat, Sergiraya, Durbolya Kalzambocha. प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा, भगवंत आमकां मुरयेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणांत दोशी केल्याय. देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां आमी उलो मारता. ते सामकार मायेची देख घेवन तिचे वरी आमकां फावो जाल्ल्या सोडणदाराची भक्तीवणी सक्री करूंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोडुता. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वखणटा. आपणाकच चारांदासी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सारून कळटना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोठवशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी बळे माये, कथनातले अंकवारी कार्मेलीच्या आदारा पाव आमकां हे दर्या सुकरा म्हूण पारातले आनी तूं तांकां पावली. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढपातेनेन आनी तेर बरवशान तुजे चरशी आमी येता आनी आमचे सर्व गरजो तुजे मरिपात तेज मुखार दवरता. उगडास कर इबव दयाळी अंकार मरये, तुज्या आसऱ्याक दवरलो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो. कोणपणी कुमो मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणाच आयकूंक ना. हे पातेनेन धैर्यान घेवन तुजे कडेन धांवन येता. हे अंकवारीचे अंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पत्क्यानी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये
म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे एका कळटेन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समतीजे सांगाता श्री आमी तुम सदैव आनी सदैव फळ चकुसी जेसो भगवंती मरिये देवाचे माये मोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाचे सुंदर राणये आम्हा पासत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समतीजे सांगाता श्री आमी तुम सदैव आनी सदैव फळ चकुसी जेसो भगवंती मरिये देवाचे माये मोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाचे सुंदर राणये आम्हा पासत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समतीजे सांगाता श्री आमी तुम सदैव आनी सदैव फळ चकुसी जेसो भगवंती मरिये देवाचे माये मोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाचे सुंदर राणये आम्हा पासत विनंती कर. अर्घ प्रार्थन. हे भगवंती मरिये कार्मेल राणये आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमच्या खातीर मागोवन धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्घां दिता. व्हडा पातेनेन तुजी बेंचेन घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्या देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या फुड्या आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावन सर्गेंच्या सुखाक पावूंक आमकां पावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बालकाचे कृपे वरवीं आमेन. Naman ang war moje, Dev putace maje, Asmorviance granie, Amce vorcecaie, Amci Maimun dakai am kamogan dakai Dev biranti wale Jesus sashim Putra sove Angvarya Shivati Amkar भगवंत कृष्णाची कृपेवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बाप्पाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.